ना पळय आमी ते दिसा मिटिंगेक तांकां आपयल्ले तितून ते थोडे येयले म्हणजे ते जे कोण बरे आसा न्हू सॉफ्ट स्पोकन आनी ते भिता ते ऑलरेडी बाबा ते रेडी आहात आनी तांकां कांय ना पूण जे कोण मस्ती करता न्हू ते येवंक ना मिटिंगेक पूण आमी तांकां सांगलां पळय हांवें सांगलेलें ऑलरेडी खंयच्याच मनशाक फावोर जावचो ना जाल्यार एक मनशाचें काडलें दुसऱ्या मनशाचें काडटना सगळ्यांचें काडपाक जाय आनी चीफ ऑफिसर अशेंच सांगून दवरलेलें आनी एमआयकूय सांगलेलें म्हणून ह्या हितून फूल वास्को तुमकां एक बरें नितळ वास्को दिसतलें पूण आमच्या हितून सर खंय तुमकां दिसना आमच्या नजरेन तर येयना आनी तुमच्या नजरेन तर मिडिया तर्फे येता जाल्यार तुमी आमकां एक फोटो धाडपाचो आमी तुरंत तेजी कारवाय करून आमी ते क्लियर करतले वेजिटेबल मार्केटान कंजेशन जाता तेय क्लियर करता वेजिटेबल मार्केटानूय तांकां आमी सांगलेलें आहा हें आतां फर्स्ट फेज आमी हें सुरू केलां सावकार कडेन तशेंच ते काबारतकूच रोखडे आमी भाजी मार्केट फ्रुट्स वेंडर सगळे जे कोण इलिगलिटी लोकांक त्रास करता ते तांकां त्रास जावपा जाय तुमी धंदो करा आमकां तुमी धंदो करता म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लम ना पूण मर्यादीन रावा इतलेंच ऑलरेडी पयलीं 2-3 फावटी एनक्रोचमेंट करून थंयसर काडलेले आमी पूण ते परत येवपा लागले सर पूण आतां लास्ट आनी फायनल आमी तांकां सांगलेलें आनी ऑलरेडी आमी आमचे एमआय आनी आमचे लेबर वचून ते क्लियर केलेले आहा आमकां खुबशे कंप्लेनी दिल्या आमचे सिनियर सिटीजना कडसून आहा सांगोकारा कडसून तेणी आपणाचे हें केल्या कित्याक व्हेकल्स ते लावपाक मेळना आनी आमी आतां स्ट्रिक्टली धरला जे इलिगल खंय बसता थंयसर आमी ते क्लियर करतले हें आमी आश्वासन दिलां लोकांकूय दिलां आनी सिनियर सिटीजनांकूय सांगलां तशेंच हांवें आमच्या चीफ ऑफिसर आमचो जयंत तारीकूय सांगलां तूं एक्शन घे खंयचोच कावन्सिलर तर खंय तुमकां इनवॉल्व बीन जाता जाल्यार तुमी म्हाका नांव दिवचें म्हणून हांवें ऑलरेडी सगळे एमएलएकूय सांगलेलें आसा बाबा तुमी आनी मदीं पडनाका कित्याक स्ट्रिक्टली कोर्टाची ऑर्डर पासून येयलेली आसा म्हणून आमी लोकांक त्रास जावपाक जायना अशें तुमी मर्यादीन तुमचें काम करा आमकां प्रॉब्लम कांय ना पूण मर्यादेच्या भायर कितें येतलें ना म्युन्सिपालिटी एक्शन घेतलीच सद्याक आमी वास्कोच्या वेजिटेबल मार्केटाचेर आसा आनी हांगा आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा एक मोठो रुंद रस्तो आयज खंय तरी लोकांक चलपाक वचपाक जावं सामान घेवपाक ओपन जाल्लो आसा आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे आयज आमी जेन्ना मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे नवे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार जेन्ना आमकां मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की म्युनिसिपालिटीन एक नवो आतां एक रूल घेतलेलो आसा आनी नवो एक इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा की खंय तरी जे एनक्रोचमेंट जाता ताका इमिडिएटली क्लियर करपाचो तांचो खंय प्लॅन चालू जाल्लो आसा फर्स्ट फेजान तांच्यांनी साळगांवकाराच्या ऑपोजीट जे जागो आशिल्लो थंय जायते लोक जमनीर बसून सामान विकताले तांकां क्लियर केल्लो आसा लोकांक खंय तरी एक पार्किंग करपाक जावं सिनियर सिटीजनांक मार्केटांतल्यान भोंवताना वचपाक येवपाक खंय तरी गर्दी जावंक जायना कंजेशन जावंक जायना म्हणून हो म्युनिसिपालिटीन खंय नवो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा म्युनिसिपल चेअरपर्सन गिरीश बोरकार हांच्यांनी सांगिल्लें आसा की तांकां लोकांचे बिजनसाचे अगेन्स्ट ते ना पूण खंय तरी आपले एनक्रोचमेंट करनासतना लिमिटेड आपले स्पेसीन जे आपलो जो जागो मेळ्ळा तातूंत ताणें धंदो करचो आनी खंय तरी एनक्रोचमेंट करचें न्ही सिनियर सिटीजनांक बायलांक खंय तरी मार्केटान आतां लागीं चवथ आयली जावं कसलेय कामाक जेन्ना मार्केटान लोक येता थंय खंय तरी गर्दी जावची न्ही आनी हाका लागून एक म्युनिसिपालिटी नवो ड्रायव्ह घेतला एनक्रोचमेंट इलिगलिटीज खंय म्युनिसिपालिटी आतां टॉलरेट करची ना वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.